अजित बाबू किती इशू लॉंग पेंडिंग इशू त्यांचो ट्रकरांचो आमचे गोंयचे ट्रककार भाव आहात त्यांचो प्रॉब्लेम इतको जाल्लो की ते भायले जे हांगासर ट्रक चलयतात ते चड दादागिरी करतात. सो तांकां एकदां सीएमा कडेन मेळयलेलें सीएम तांकां एश्योर केल्लें तेचेर वर्किंग करता म्हणून पयरूय आमी मेळयले तेन्नाय तांकां सांगलेलें सो तेचेर वर्किंग चालू आहा. सो ते म्हणटा की एक लास्ट आमकां मिटींग जाय सीएमा म्हणून सो हांव अपॉयंटमेंट घेवपाचो प्रयत्न करता सोमार मेरेन तेंचे अपॉयंटमेंट घेवन लास्ट तेंचे सोक्षम कितें जाता तो लावपाक मार्गी तेणी आतांच म्हाका सांगला हांव PIकूय विचारता डिवायसकूय विचारता हेचेर एक्शन कित्याक जावना म्हणजे जर ऑफिसान येवन बोवाळ बीन असो जालो आनी जर एक्शन घेयना जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी मातशें कितें तरी नेगेटीव हें जाता म्हणून. सो इतलें एश्योर करता जी कंप्लेंट केला तेचेर एक्शनूय जातली आनी तेंची अपॉयंटमेंट सीएमा कडून सीएमूच तांकां सोल्युशन हेचेर काडटलो. काल कितें जालां एक मायग्रंट हे भायले जे आयज परप्रांतीय येवन आयज आमच्या गोंयांत सगळे काबीज करपाचो प्रयत्न करता. तशेंच आमी कितें केलां आयज आमच्या गोंयकारांचो धंदो सुरळीत चलपा खातीर आमची आयडेंटिटी म्हणून लोगो लायता आनी तीच गाडी लोडिंग करप अशें कित्याक जाणा भायले गाडी भायले घाटी येवन हांगा जो आमचो धंद्याचो इबाड केल्लो आसा तो खंय तरी जाग्यार बसून आमच्या लोकांक सगळ्यांक वेवस्थीत धंदो करपाक मेळपाक जाय हो तेचो मेन हेतू. काल एक मायग्रंट असोच येयलो ऑफिसान येयलो आनी गाळी मारपाक लागलो आनी इवन आमची ओन प्रॉपर्टी हो खंयच्या तरी भायल्या कर्नाटकाच्यान येयला हांगा धंदो करता बरी गजाल पण आयज जर आमच्या प्रॉपर्टीन येवन जर झगडी करपाक लागलो फाल्यां आमच्या घरान घुसून मारपाकय आमकां हे फाटीं रावचें ना. सो थंय आमचो स्टाफ आसलो लेडीज स्टाफ आसलो बुरशे गाडी इतले हांकां मात जाल्लो आसा हेंचो मात दिवपाक जाय. आनी दुसरी गोश्ट आयज लायसन्साचे एग्रीमेंटाचेर जे गाडयो रजिस्टर करता कमर्शियल व्हेहिकल हे बंद जावपाक जाय. आयज एक IAS ऑफिसर जो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो तेणी एक नोटिफिकेशन काढले की तुम्ही लिव्ह एन लायसन्साचेर कसले खंयचे गाडी रजिस्टर करचे म्हणून. आयज आमी हे झगडटा फक्त ट्रका खातीर न्हू आयज हेतून 2 व्हिलर पायलट रिक्षा चालक आसा टॅक्सी आसा प्रायवेट बसीस आसा इवन ट्युरिस्ट बसीस आसा तशेंच आमी ट्रक घाले आसा. आयज जर हे बंद जायना जाल्यार आयज जो गोंयकार नीज गोंयकार आयज जो धंदो करता जो बिझनस करता हो आमकां आनी फुडें हो आमी बिझनस करपाक हांगा रावचे ना. पुलीस स्टेशनाक ऑलरेडी कंप्लेंट केला आनी आमची सगळ्यांची मागणी आहा हो कोण जो आसा पळय मायग्रंट हो हेका अरेस्ट जावपाक जाय. मिलिंद बाब म्हाका एक सांग आता तो ते आता कोणें असो ऑन द स्पॉट तुमच्या ऑफिसान येवचे ना की आमकां तो लोगो दी म्हणून तुमच्या कॉन्टॅक्टान आसतले म्हणून ते आयले आसतले न्हू कॉन्टॅक्टान बीन कांयच नासले तुमच्या तुमच्या कॉन्टॅक्टान हो कोण ना. ओके जे कोण असले आणि अशें आमी म्हणिना की तांकां आमी सामकेंच भायर दवरले की तेंच्यांनी सामकोच हांगा गोंयांत रावचें न्हू आनी धंदो करचो न्हू. थोडे जे कोण आसा तांकां आमी आमच्या बरोबर घेतलेले आसा तांकां लोगो दिल्लेले आसा. ओके हांगासर सुद्दां आमच्या भितर आसात ना पण अशें ना. कितें प्रॉब्लेम कितें रूल कितें म्हणजे तांकां आतां क्रायटेरिया कितें दवरले तुमी दवरले ना आमच्या बायलाच आसा न्ही. हां कितें आसा तुमच्या बायलाज तेचेर आमी बरयला 25 वर्साचे रेसिडंट अशें आमी ते बायलाजान सगळे आमचे पॉयंट घातलेले आसा त्या प्रमाणे आमी दितले न्हू. अशें सरास ना जाल्यार पळय आतां जर हें आमी करिना जाल्यार आनीक बिजनस आयज कशें आहा जॉब ना आनी ह्या लोकांक आतां ते वयल्यान काल तो बायट दिता आसतना म्हणटा आमी लेबर कामाक गेले आमी काय लेबरच रावचे आनी जे कामाक गेले तेच करप न्हू तुमी काम बरोबर. आयज गोंयकाराचो जो धंदो आसा तो तुमी करूं नाका. तुम्ही सीएमाक जायते फावटी मेळ्ळ्या जायते फावटी रिप्रेझेंटेशनां दिल्लेली आहा सराक बरें करून जे कितें आमचे खरो आमकां त्रास जाता तो आमी सराक बऱ्या रितीन सांगलेलो आसा. पूण खूब फावटी हे जालें पूण आजून पर्यंत आमकां रिजल्ट मेळोंक ना. सो भाईकय आमी तें सांगपाक येयले की हेचेर आमकां रिजल्ट जावो ना जाल्यार आमी रस्त्यार देवपाक रेडी आसा. पेडणेच्या आमदाराकय आमी प्रवीण भाई आल्लेकराकय मेळ्ळे आयज तांकां आमी हेच सांगलें भाई अशें अशें आसा ना जाल्यार आमच्या कडेन आनी ऑप्शन उरलेलो ना तुमी खंय तरी हेचें म्हाका सोल्युशन काडून तुमी आमकां दिवचें. कारण आयज जे भुरगे जे धंदो करता ना जाल्यार ते हांगा रावचे ना जाल्यार आमी काय कर्नाटकान वचूंक शकना आमकां बेकार रावचें पडटलें. आमी जर बेकार रावले जाल्यार आमच्या फाटल्यान जे भुरगे आहा तेंचो फ्युचर कसो जातलो. फ्युचर जावपाक जाय न्हू. आमी आमच्या भुरग्यांक फुडें व्हरपाक जाय. जर म्हाजो बिझनसच चलना जाल्यार आमी कशें वतले फुडें. आता तुमच्या FIAचेर PI बीन कितें रिस्पॉन्स दिला तुमकां. रिस्पॉन्स अजून हांव तुषार तेली पेरनेम बार्देस ट्रक ओनर असोसिएशनाचो एक मेंबर. आमी एज अ ट्रक वेवसायीक हांगा एकजूटलेले आसात कारण आमकां घाटी जे लोक आसात परप्रांतीय लोक जे घाटी येयलेले आसात हेंचे पासून आमकां खूब त्रास जायत चल्लेलो आसा. हो त्रास फक्त आमच्या ट्रान्सपोर्ट वेवसायान न्हू तर इतर भोवतेक म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराच्या वेवसायान प्रत्येक गोंयकार भोगता. पूण आयज आमी एक ट्रक वेवसायीक आमी आयज एकवटलेले आसा आमी हेंच्या विरुद्ध आवाज उठयतले आनी हो आवाज आमी उठयतले आमी हे थंड रावचे ना. जो पर्यंत आमचो धंदो आमच्या हातीन परत येयना तो पर्यंत आमी ओगी रावचे ना. कारण हो टोटली धंदो तेंच्यांनी काबीज केल्लेलो आसा. तांकां गव्हर्मेंटा कडल्यान खुबश्यो सवलती मेळिल्ल्यो आसात ताका लागून ते हे करपाक पावतात आनी तेचो गैरफायदो घेतात. कारण थोडोसो डेमोक्रेसीचो तेंच्यांनी आयज गैरफायदो घेतलेलो आसा आनी डेमोक्रेसीचो ते फायदो घेतात त्याच डेमोक्रेसीन आमकांय अधिकार आसा. आमचो अन्नाचो घास तेंच्यांनी खावचो न्हू
आणि ते चोरतात अक्षरशः. तर ह्या परप्रांतीय लोकांच्या विरुद्ध आम्ही असोच आवाज उठयतले आणि आम्ही जोपर्यंत आमकां न्याय मेळना तोपर्यंत ओगी रावतले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.